नमस्कार, पोया प्राईम खबरो. मिनाच्या येरादारीत गुड्डलसामा जाल्ल्याचो कावरेच्या लोकांचो आरोप. सुभाष फळदेसायचो प्रकरणात हात. सुभाषान न्हयकारले आरोप. पारदर्शक प्रक्रिया दवरपाची मागणी. जीसीईटी परीक्षेचो निकाल जाहीर. 3403 भुरगे बशिल्ले परीक्षेक 15 ते 24 मे मेरेन व्यावसायिक कोर्साचे भरपाचे फॉर्म. नेसाचे बॉम्ब किसी उपरांत गोयच्या बॉम्ब निकामी करपी पंगडाविशीं साबार प्रस्न. व्हड आतंकवादी परिस्थिती हाताळपाक गोयची टीम सध्या तरी असमर्थ. खासा रिपोर्ट. गोंयांत येवपी गाड्यां खातीर सरकाराची खासा येवजण. 60% मेरेन सूट दिवपी म्हयन्याळे आनी 3 म्हयन्याचे पास. सरकारी गाडयो, मोटरसायकल आनी हॉर्सवॅरीक फी माफ. आणि जगातल्या सगळ्यात व्हडल्या लोकशाहीच्या वेंचणुकेचो प्रचार सोंपलो. निमणे पावड्याची वेंचणूक 12 मे. सगळ्या राजकीय पक्षाची शाब्दीक शस्त्रां म्यान. खबरो विस्तारान. कावरे गांवांत चलपी मिनाच्या येरादारीत गुड्डलसामा चल्ल्यात. येरादारीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकताय आसची अशी मागणी कावरेच्या लोकांनी केल्या. थळावो आमदार सुभाष फळदेसायान आमची वासपूस करूंक ना. तो तशेंच मायनिंग वाठारांतले हेर आमदार ह्या प्रकरणात घुसपल्यात असो आरोप थळाव्यांनी केला. सुभाषान मात हे आरोप न्हयकारल्यात. सध्या तरी कावरेचो प्रश्न सुटपाची चिन्हां नात. कावरेच्या लोकांनी शेनवारा पणजे पत्रकार परिशद घेतली. गांवच्या मायनीवेल्यान मिनाची येरादारी करतले हे विशीं गांवच्या लोकांकच सांगूंक ना. मिनाची येरादारी करतना योग्य पद्दत वापरूंक ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. ह्या प्रकरणात गुड्डुलसावा आसात असो आरोप कावरेचो पंच रवींद्र वेळीपान केलो. आमी कितें म्हणटा की ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्यार आमच्या गांवच्या लोकांक कोणाक कळना कशें, पंचायतीक सुद्दां इन्फॉर्म करूना कशें. हो सुप्रीम कोर्टान म्हणलेलें आसा की जितलो इल्लीगल आयर्न ओर आसा ही स्टेट गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी. ही इज द लिगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी दीस आयर्न ओर. जाल्यार हे कोणाक सगळें अंधारान दवरून हें ट्रान्सपोर्टेशन कशें जावपाक शकता? ही गांवची गिरेस्तकाय न्हू आमची. एकटोय कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो मनीस ना. ना ती जेलाचो मनीस ना. ना ती डायरेक्टर ऑफ मायन्साचो मनीस ना. ना ती जो कोण बिडर आसा त्या बिडराचो मनीस ना. थंय आमकां दिश्टी पडटा तर हे जे इल्लिगली मायनिंग करताले पयलीं न्हू तेच मनीस. प्रकरणात सुभाष फळदेसायाचो हात आसा असो आरोप ताणें केलो. तशेंच मुख्यमंत्री आनी मायनिंग वाठारांतले हेर आमदार ह्या प्रकरणाचे रोगी कित्याक आसात असो प्रस्न लोकांक पडला. डेफिनेटली आसपाक जाय. कित्याक तेजो स्वताचो चुलत स्वताचो भावालो चलो म्हणटा आपूण हांगचो कॉन्ट्रॅक्टर. आमचो आमदार सांगे सुभाष फळदेसाय आसा पळय न्हू तो पयलो कॉन्ट्रॅक्टर. तेजो भावालो चलो तो सांगता आमकां आपूण हे ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर. जाल्यार म्हणलें तूं बाबा आमचो गांवचो ट्रान्सपोर्ट हो सुभाष फळदेसाय आसा तो आमच्या कावरे गांवचो. जाल्यार ह्या लोकांक ह्या कावरे गांवचे लोक आसा ट्रक आसा तुवें गांवां सुद्दां तूं एक विश्वासान घेवन आमकां एक कॉन्फिडन्सान म्हणलां सुद्दां कित्याक. म्हाजो क्वेश्चन एकूच आसा इतले व्हडले पुलीस आमकां अरेस्ट जालो आमी बेल घेवपाक रेडी ना. आमी क्लॅरिटी मागली आमी ट्रान्सपरन्सी मागली पूण अजून पर्यंत हेजेर सीएम कित्याक उलयना? आमचो गांवचो MLA सांगेचो MLA सुभाष फळदेसाय कित्याक उलयना? मायनिंग बेल्टांतले जितले MLAs आसा काब्रेल म्हण जावं आमचो प्रमोद सावंत गणेश गांवकर हे उलयना कित्याक? जाल्यार अशें दिसता की हातूंत सगळे तरी इनवॉल्व आसा व्हडले बरी स्कॅम आसा. दीस इज बिगर दॅन प्रिवियस. सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान लोकांचे आरोप न्हयकारले. कितेंय जर मागणी करपाची आसा खंयचोय जर बेकायदेशीर कृत्य चल्ले जर जाय जाल्यार ते आमदाराक कळोवपाचें. एका मनशान खंयच्याय त्या आंदोलकांच्या तांचे खंयच्याय NGOन म्हणा किंवा एका मनशान म्हाका फोनाचेर तरी ताची कल्पना दिल्ली आसा की तुका कितें खबर आसा काय म्हणून. वास्तवीक हें तशें न्ही. हे पॉलिटिकल राजकारण बाबू कवळेकर आनी तुमचो रेजिनाल्ड हाणें दोगांनी वचून ह्या गांवच्या लोकांक पिशें लायिल्लें आसा. राजकीय स्वार्थ साडपाक त्या गांवां भितर तांकां पांय दवरपा सारको एकय कार्यकर्तो मेळना आशिल्लो. आयज त्या गांवां भितर म्हजे विरुद्ध भडकावन घालून कांय लोकांक काय एकठांय करपाचें आनी तांचे मार्फत ह्या गांवां भितर एंट्री मेळोवपाची हें एक कृष्ण कारस्थान आसा. मिनाची येरादारी करपाची प्रक्रिया पारदर्शक दवरची अशी मागणी कुडतरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान केल्या. कावरे गांवच्या लोकांच्या आंदोलनाक काँग्रेसीचो तेंको आसतलो. They only want that they should be taken into confidence. बाबा ती कित चलत तें चोवपाक. तेंक नाका तेणे बंद केलोले वो तेंक नाका कोणा त्रास केल्ले अशें आसून पासून हे गव्हर्नमेंट जो सरकार परिवर्तन सरकार
जे लोकांनी हितू ट्रान्सपेरंट झिरो टॉलरन्स टू करप्शन हे मायनिंगेंत करप्शन करपाक सोदता. आज पासून ट्रान्सपोर्टेशन चालू आहा. ट्रान्सपोर्टेशन तेणें सांगलो आमकां की वी फाउंड डिस्क्रिपन्सी मेळ्ळी काय ना की आपण 2 दीस बंद दवरतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. GCET परीक्षेचो निकाल शेनवारा सकाळी जाहीर जालो. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स आणि बायोलॉजी या 4 विशयां खातीर 3403 भुरगे परीक्षेक बशिल्ले. व्यावसायिक कोर्सा खातीर 15 ते 24 मे मेरेन फॉर्म भरून पर्वरी तांत्रीक शिक्षण संचालनालयात दियात अशें संचालनालयान कळयलां. वैजकीय, डेंटिस्ट, फार्मसी, होमिओपॅथी आणि इंजिनियरिंग या व्यावसायिक कोर्सांनी एडमिशनाक घेवपाक ही परीक्षा लागता. In physics, it is Shetgaonkar, Rishikesh, Digambar. Second one is Gawas, Sahil, Soma. Third is Bhatt, Punit, J. केमिस्ट्रीन 2 जाणांक 69 गुण मेळ्ळ्यात. In chemistry, again we have 6. Crispy, Michelle, Fernandez, Ashwin K, Parab, Panna, Tushar. Maths, again we have 6 students. Sirsat, Suraj, Rajan topping with 69. Shetgaonkar, Rishikesh, Digambar with 68. Shanbag, Atul, Damodar 66. बायोलॉजीन 4 जाणांक 71 गुण मेळ्ळ्यात. Palya, Sydney, Leno, Lawrence with 71. There are actually 4 with 71. Da Costa, Elaine, Antoniette, Vikas Yadav, Praful, Mamgain. So these are all on 71. They should fill up their admission form B, based on these results, for admission to the professional degree courses in medicine, dentistry, homeopathy, engineering, B Farm and B Arc for architecture also, which will be accepted at the Directorate of Technical Education, Porvorim, and the Ravindra Bhavan, Margaon, from Thursday 15th of May to Saturday 24th of May, on all days except Sunday, which is the 18th of May. So that's 9 days, 9 clear days at this office and at Ravindra Bhavan, Margaon, from 10 AM to 1 PM and 2 PM to 5 PM, normal working hours. केमिस्ट्रीन पयले आयिल्ले क्रिस्पी मिशेल फेर्नांडिसाक प्रुडंटान फोनावेल्यान संपर्क केलो. ताका मेडिसिन शिकपाचें आसा. I want to pursue medicine, so MBBS. So first MBBS, maybe then neuro or cardio, and then probably settle. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. गोंय पुलिसांचो बॉम्ब निकामी करपी पंगड आसा. मात हो पंगड खऱ्यांनीच बॉम्ब निकामी करूंक शकता काय असो प्रस्न कोणें केल्यार ना अशीच जाप मेळटली. नेसाय मेळिल्ले गांवठी बॉम्ब निकामी करप ह्या पंगडाक जमलें ना. ते खातीर दिल्ली सावन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डाच्या टीमीक गोंयांत हाडचे पडले. ह्या दोनूय टीमी मदीं कितलोसोच फरक आसा. तांचे कपडे, उपकरणां आनी बॉम्ब निकामी करपाची पद्दत पळयल्यार सध्या तरी गोंयची टीम सुसज्ज आनी प्रशिक्षीत ना अशेंच दिसता. पळयात रिपोर्ट. नेसाय वाठारांत बिरेस्तारा एकाच वेळार 2 बॉम्बस्फोट जाल्ल्यान एक घराबो काबार जालो. त्या घरान 51 गांवठी बॉम्ब आशिल्ले. हे बॉम्ब निकामी करप गोंय पुलिसांच्या पंगडाक जमूंक ना. त्या खातीर दिल्ली सावन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डाक आपोवचे पडले. गोंय पुलिसांचो बॉम्ब निकामी करपी पंगडाक ह्या विशींचे प्रशिक्षण आनी गिन्यानूय ना हे दाखोवपी ही आसात कांय उदाहरणां. नव्या वर्साच्या आदल्या दिसा कळंगूट दर्यावेळेर दुबावीत ब्रीफकेस मेळ्ळी. थंय आशिल्ल्या पुलिसांनी बॉम्ब निकामी करपी पंगडाक आपयलो. पणजेच्यान कळंगूट पावपाक ह्या पंगडाक वट्ट 3 वरां लागली. NSGचो पंगड मात खंयच्याय सुवातीचेर 4 ते 5 वरां भितर पावता. स्फोटका प्रतिबंधक जॅकेट घातिल्ल्या NSGच्या ह्या अधिकाऱ्यांनी खासा उपकरणाच्या आदारान सुरक्षीत अंतरावेल्यान दर एक वस्त तपासून पळयली. गोंय पुलिसांच्या बॉम्ब निकामी करपी पंगडान मात कसलेच सुरक्षा उपाय करिनासतना ब्रीफकेस उक्ती केली. तांचे नशीब बरें आसलें म्हूण त्या ब्रीफकेसीन कांयच नाशिल्लें. मात ज्या पद्दतीन गोंय पंगडान ब्रीफकेस उक्ती केली ती पद्दत मातूय विज्ञानीक नाशिल्ली. बॉम्ब निकामी करपाचे शास्त्रीय गिन्यान आनी प्रशिक्षण नाशिल्लो गोंय पुलिसांचो पंगड सामके निश्काळजीपणान कशें काम करतात ते पळोवया. मात ते पयलीं पळोवया NSGच्या कमांडोनी केल्लें काम. ताणें फूल जॅकेट घालें, हेल्मेट आनी हाताक ग्लोव्स घाले. जमनीर न्हिदून ताणें बॅग उक्तें केलें. आतां पळोवया गोंय पुलिसांच्या बॉम्ब निकामी करपी पंगडाची कर्तुबा. ह्या बॉम्बस्फोटान 2गांक मरण आयिल्लें. पुलिसांक थंय आनीक एक बॉम्ब मेळ्ळो. गोंयचे पुलीस तो बॉम्ब कसो निकामी करतात ते पळयात. एका उदाहरणांतल्यान आमकां कितें दिसलें?
लोकांच्या जिवाकूच न्ही जाल्यार बॉम्ब निकामी करपी पंगडाच्या पोलिसांकूय भिरांत आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.